शी किरे ही गरमी सोसपाक जायना मरे अशेंच म्हणटात न्ही तुमी। पूण आजकाल तापमानात जावपी हे बदल कशे आनी कित्याक लागून जातात हाचो विचार तुमी केन्ना केला? नमस्कार, हांव दीप्ती काकोडकर आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही। अशें म्हणटात ह्या सगळ्या हवामान बदलांक खंय एल निनो जापसालदार आसा। आता तुमी म्हणटली ते कशें? एल निनो हे एक अशें फेनोमेना जाच्या अस्तित्वाक लागून हीट वेवा सारखी परिस्थिती लेगीत उप्रासू शकता। पॅसिफिक महासागर हो संवसारभरांतलो सगळ्यात व्हडलो आनी खोल दर्या आसा। ह्याच महासागराचो पूर्व आणि मध्य भाग जंय उदक थंड आसूंक जाय थंयचें उदक अकस्मात गरम जाता। ट्रिलियन लिटर उदक जेन्ना अशा पद्दतीन अकस्मात गरम जाता तेन्ना जी हीट रिलीज जाता त्या उष्णतायेक लागून पुराय प्लॅनेटाचे वारे, पावस आणि हवामानात महत्वाचे बदल घडटात। होच एल निनो 2-5 तर केन्ना केन्ना 7 वर्सां उपरांत प्रकट जाता। मात तो जेन्ना येता तेन्ना 6 ते 12 म्हयने मेरेन तिगून उरता। अमेरिकेच्या नॅशनल ओशनिक आणि एटमॉस्फियरिक प्रशासनान एप्रिल 2026 जारी केल्ल्या अहवाला प्रमाण मे ते जुलै 2026 मजगती 61% सुपर एल निनो उप्रासपाची शक्यताय आसा। मात ज्या म्हयन्यांनी हाची शक्यताय उक्तायल्या त्याच म्हयन्यांनी भारतात मॉन्सूनाचे आगमन जातले। तेन्ना खरे म्हळ्यार पिकावळी खातीर पावसाची हाजेरी गरजेची। त्या वेळार जर हो सुपर एल निनो प्रकट जालो जाल्यार शेतकऱ्यांक हाचो बरोच फटको बसपाची भिरांत आतां उबी रावल्या। NOAAच्या अदमासा प्रमाण हो सुपर एल निनोची इंटेन्सिटी खूबच खर आसतली, जाका लागून पॅसिफिक ओशनाचो तापमान 2 अंशांनी वाडटलो। फक्त 2 अंशांनी वाडिल्लो तापमान देशभरात हीट वेवाचे भयानक चित्र उबे करपाची तांक दवरता। 2015-16 वर्स हीट वेवाचे सगळ्यात घातक वर्स थारले। ह्या वर्सा हीट वेवाक लागून सुमार 2,500 लोकांक दुर्दैवी मरण आयिल्ले। कांय तज्ञांच्या मतान 2026 वर्सा उप्रासपी हो सुपर एल निनो खंय फाटल्या 140 वर्सांतलो सगळ्यात भिरांकूळ परिणाम घडोवन हाडपाची तांक बाळगिता। तेन्ना आतां हाचेर सादो सरळ उपाय आसा काय? हय आसा। हो उपाय केल्यार खंय 12 अंश मेरेन तापमान कमी जावपाक शकता। आता तो उपाय कितें जाल्यार फक्त तुमच्या आमच्या सरभोंवतणी झाडां रोवप। कितलो सोपो उपाय न्ही? हवामानात जावपी हे बदलांचे परिणाम कमी करपा खातीर व्हडलेशें कांयच न्ही, तर फक्त जी झाडां आमी उदरगती खातीर मारल्या तांचें अस्तित्व परतून एकदां उबें करप। अशें केल्यारूच हवामानातले हे भयानक बदलाचेर आळो हाडपाक मजत जातली। झाडां लायली जाल्यार 12 अंश मेरेन तापमान उणो जावपाक शकता। तशेंच रातचो वाडपी तापमानूय कमी जातलो। ते भायर हीट वेवाक लागून वाडपी मरणांचो आंकडोय उणो जातलो। तेन्ना उदरगतीच्या फाटभुंयेर झाडांची कत्तल सुरू आसा, ताचेर आळो हाडून फुडाराक बरी जीण जगतलो जाल्यार आतांच झाडां रोवयात, बरो फुडार घडयात। अशाच खाशेल्या व्हिडिओ खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।